मोगाच्या भाव भयणीनो, एकटो तरणाटो आसलो जो कामा खातीर आपलो गांव सोडून शारान वचपाचो आसलो. आनी शारांत वचचे पयलीं ताच्या बापूयन ताका 3 वस्तू दिल्यो. एक म्हणल्यार एक ल्हानशें पॅकेट आसलें जंय बियो आसल्यो, झाडां घालपाची बियो. दुसरें म्हणल्यार एक ल्हान कागदाचो कुडको आनी थंय ताणें कितें तरी बरयल्लें. आनी तिसरी म्हणल्यार ताणें ताका शिटकावणी दिली. ताणें म्हणलें थंय शारांत वचून खुबशीं डिस्ट्रॅक्शनां आसतलीं, तुवें तुजें मन कामाक लावून सारकें करूंक जाय. आनी अशें करून हो तरणाटो गांव सोडून शारांत गेलो. आनी थंय शारांत ताणें मन लावून काम केलें, पूण जशें ताणें चिंतलेलें तशें जावंक ना. 2-3 वर्सां गेलीं आनी तो इतलो खुशी नासलो. ताजे कडेन वेळ नासलो, पयशे बी उणे आसले. आनी अशे तरेन एक दीस तो आपल्या त्या रुमांत बसलो आसलो तेन्ना ताणें आपले ते बॅग घरासून हाडलेले ते उक्ते केले. आनी थंय ताका ते 2 वस्तू मेळ्ळ्यो. एक म्हळ्यार ती पॅकेट जंय बियो आसल्यो आनी दुसरें म्हळ्यार तो ल्हान कागदाचो कुडको. आनी ताणें त्यो बियो घेतल्यो आनी एक ल्हानशा वाजान घातल्यो. आनी त्या कागदाच्या कुडक्यार बरयल्लें आसलें, जेन्ना तूं एकटो आसतलो शारांत तेन्ना ही ल्हानशी झाडां तुका एक दुसरे तरेन जिवीत दितले. आनी अशे तरेन थोड्या दिसांनी त्या बियोंक कोंब आयलो आनी ताचो आख्खो रूम जो तो एकटोच आसलो थंय आतां तरेतरेची फुलांची झाडां आसलीं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची वाचपां आमकां अशेच तरेन शिकयता. खुबशे फावटी जेन्ना आमचो भावार्थ असोच आसता, आमी कांय करिना, तेन्ना आमकां अशें दिसता की कांयच जायना. पूण आमचो भावार्थ आमी रिन्यू करूंक जाय, रिन्यूवल. आनी अशे तरेन आयची वाचपां आमकां आपयता. पयल्या वाचपाचेर आमी नियाळ केलो जाल्यार आमी पळयता की भाग्यवंत पेद्रू तो कोणा वांगडा उलयता, तो उलयता भावार्थ्या वांगडा. आनी तो तांकां सांगता की तांणी पवित्र जावंक जाय. अशें न्हय की ते पवित्र ना, ते पवित्र आसले पूण तरी आनीक भावार्थान वाडूंक जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो, खुबशे फावटी आमचो भावार्थ जनेलांचे हारशे भशेन जाता. पयलीं आमी पळयता जेन्ना हारशे सामके साफ आसता तेन्ना उजवाड रोखडोच भितर येता. पूण थोड्या तेंपान आमी पळयता की जेन्ना धुल्लो बसता वा शेळो येता तर तो उजवाड कमी कमी जायत वता. आनी ह्या खातीर जेन्ना आमी तो शेळो वा धुळो जो आसता तो आमी पुसता तेन्ना परत उजवाड नवे तरेन येता. तशेंच आमी आमची भावार्थाची नवसरणी करूंक जाय. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, पेद्रू तांकां सांगता की जे तुमी कितें करता तें सारकें आसा, पूण तरी तुमी तुमच्या भावार्थान वाडूंक जाय, तुमी पवित्र जावंक जाय आनी एकामेकाची सेवा करून देवाचे राज तुमी परगोट करूंक जाय. शुभ वर्तमानान आमी कितें पळयता, पेद्रू जेजूक एक प्रश्न करता, वा जेजू पेद्रू ताका डिरेक्टली सांगता कितें, पळय आमी तुज्या खातीर सगळें सोडून आमी आयिल्ले आसा. गोडेक आमी विचार केलो जाल्यार आमकां दिसूं येता की पेद्रू आनीक कितें म्हणूंक सोदता. पळय आमी सगळें सोडलां, आमकां कितें मेळटलें. पूण तेन्नाच आमी पळयता की जेजू तांकां सांगता की सगळ्यांनी शुभ वर्तमाना खातीर खुबशे सोडलेले आसा. थोड्यांनी आपली फामील, थोड्यांनी आपली भाटां, आनी अशें करून तांणी शुभ वर्तमानाचें काम मुखार व्हरूंक ते फुडें सरल्या. आनी अशें मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां सगल्यांक सांगता की जें काम हो जें मिसांव जेजून जण एकल्याक दिल्लें आसा तातूंत कश्ट आसतले, तातूंत पिडापीड आसतले, पूण तरी मन लावून आमी ते मुखार व्हरूंक जाय. आनी तर जेजू निमाण्याक म्हणटा
पयली आसा ती निमाणी आसतली आनी जी निमाणी आसा ती पयली आसतली. मोगाच्या भाव भयणींनो, आमी पळयता की संवसार आनी देवाचें राज हांचे भितर खूब फरक आसा. संवसारांत सगल्यांनी आपुणूच पयली आसूंक जाय. सगळे आपणाची सेक्युरिटी पयली चिंता आनी मागीर दुसऱ्यांचे. पूण देवाच्या राज्यांत ते उरफाटें जाता. आनी तशेंच जेजू आमकां सांगता की आमी आपले चिंतपाचें सोडून आमी दुसऱ्याची सेवा करूंक जाय, दुसऱ्यांचे बरेपणा खातीर आमी चिंतूंक जाय. तर आयच्या वाचपांचेर आमी नियाळ करता आसतना आमी ह्या खातीर मागुया की जेजून आमकां आमच्या भावार्थाची नवसरुणी जावंक फावो करचे आनी तशेंच आमी एकामेकाची सेवा करून एक नवें जिवीत जिवचें. आमेन.